पुलीस पावलो रिपीटेड उलय चोरी जाल्या म्हणून ना ते तुम्ही लिवेत आसा चोरी जाल्या तेका लागून आमी पावले सर तुमकां खबर आहा न्ही चोरी जाल्या म्हणून तुम्ही अशी येवपा जाय आशिल्ले चड अर्जंट आसल्यार खबर ना पूण तरी सुद्दां हां ओके 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 सर बरें इन्फॉर्म केला न्ही पोलिसेन बरें सर बरें पूण पुलीस पावना अजून हांगा हां हां गेलो म्हळ्यार फोनार येता न्हू 100 डायल कितें आनी कोणाक कॉन्टेक्ट करपाक सर चार्ज कोणा कडेन आसा चार्ज कोणा कडेन आसा सर ओके आतां कोण नाका म्हणटा जेई बीन कितें आं ओके ओके सर घनश्याम गावडे न्ही कितें घेवन तेणी ओके ओके बरें सर बरें हांगा येयल्ले आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें भितरल्यान म्हणल्यार कोणी तरी सांगलें की चोरी जाल्या म्हणून हांगा जे जाग्यार PWD डिपार्टमेंट आनी तुमी परिस्थिती पळयतात ती भितर हें पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट नांवाचेरच कळटा पब्लीक वर्क जाल्यार गव्हर्मेंट कोण तरी आपूण गव्हर्मेंट म्हणटा म्हणल्यार कांय लिंक नाशिल्ल्या भशेन लोकां कडेन गव्हर्मेंट म्हणल्यार पब्लीक आनी हें पब्लीक वर्क डिपार्टमेंट PWDन चोरी जाल्या भितरल्यान खूब सामान हें जाल्लें आसा स्टाफ सगळे भायर आसा ते भितर गेल्यार एक वेळ तेंचेरूय येवपाक शकता आतां आमी फोन मारलेलो तो उत्तम शेटये तो म्हाका दिसता येई न्ही येई म्हणून आसा हांगा तेजे कडेन चार्ज आशिल्लो आयज तो लिवेर आसा पूण कितें तरी अर्जंट आमी कितें आसपाक शकता तेजें पर्सनल कितें तरी येवना हांगा घनश्याम गावडे म्हणून साहेब आसा तोवूय खंय तरी कंप्लेन करपाक गेला म्हणटा तो पूण फोन घेवना तेणें आनी आतां एकूच दाखोवपाची गरज आसा की हांगा जे डिपार्टमेंट पळयता हांगा पयशांचो हाडलेलो व्हडलो मिटर बीन चोरयेक गेल्या खंय पूण ते सगळे आमचे पयशांचे हांगा हाडून दवरता आनी भर पणजेन जे जाग्यार सामकी हें चालू आसता म्हणल्यार आतां सद्या असेंब्ली चलता तेंचे नाका सकयल आसा पणजे आनी थंय ही चोरी जाल्ली आसा फाल्यां सकाळीं आमी इतकेच कारणां लागून हांगा येयल्या कित्याक आमी पळयलां की स्टाफांक जे मेनली कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आहा तांकां कितको हॅरेसमेंट जाता थंयच्यान आमी जेन्ना थंयच्यान हेवूय घातलेलें पळय रेजोल्युशन घातलेलें तेन्ना एकट्यांनी सपोर्ट करना पूण जेन्ना असलें कितें जाता तांकां तेन्ना हॅरेसमेंट जाता तांकां त्रास जाता भितर वचपाक एलावड करना कित्याक फाल्यां कोणाचेरूय भितर गेले जाल्यार तेंचेर येवपाक शकता म्हणून एलावड करिना आमी वचना तांकांय सांगला वचनाका तांकां वचना म्हूण सांगला इंजिनियरान पूण तुमी तें मुद्दम पळया एल्युमिनियमाचे बेश्टें तें लॉक आसता तें आमी खंय तर लावंक शकना तशें घरा कडेन बीन कोणाच्याच घराक आयज तर तें 1942 1920चे मॉडल दिसता हेंच्यांनी पोर्तुगीजांचे सगळे हें मिटोवपाक सोदता हें पूण हें अजून आसा पोर्तुगीज कालिनाचेर आनी तांकां मुद्दम दाखय हाडाचे शॉप हांगा फाटलें बोर्डूय दाखय आनी बोर्ड पळय आमकां फाटल्यान तूं पळयता कशें तें हें केलां तें मुद्दम तें हें करपाक लागून गेलां गेटी भितर वचना लॉक घे तुमकां खबर आसतलें की आमचे विश्वेश बाब आनी बाकीचे फंक्शनरीज असेंब्ली पळोवपाक वयपाचे आसले सो वयताना तांकां कळ्ळें की हांगा खंय तरी PWDन चोरी जाल्या ऑफिसान आनी ते आपले मदलें काम सोडून परत हांगा जे चोरी जाल्या थंय पावल्या सगळे जाण आनी आमी सगळे फोन केले एईक जेईक सगळ्यांक फोन केल्या पण आजून कोण पावना आनी आमकां हेंय खबर ना की पोलिसेन कंप्लेंट जाल्या काय न्ही जर जाल्या जाल्यार आजून पोलीस कित्याक पावना सर हांव पोलिसां कडेन म्हाका जाता इतल्या बेगीन येवन हेजें कितें आहा तें चेक करपाचें इन्क्वायरी करपाची आनी तुमचो तपास सुरू करपाचो सो हेजेर वयल्यान कळटा की काबराल बाब तुजें डिपार्टमेंट कितले सेफ आहा आनी आमची जे प्रॉपर्टीज आहा जी बिल्डींग आहा जे रेजिडेंट रावता तेय कितले सेफ आहा ते आमकां आतां कळून येयलें सो हेजेर कितें तरी मातशें हेजेर उपाय काडा सो राजधानी आनी गोंयची राजधानी पणजे आनी पणजेचे PWD ऑफिसान खंय कितें तरी चोरी जाल्या आनी कन्सर्न ऑथॉरिटीज म्हणल्यार खंय तरी पुलिसांक मेळपाक गेल्या म्हणटा म्हाजी म्हायती प्रमाणे फोन केल्यार पुलीस येतात आनी फोन करून प्रेमा फेसी फोन करून तांकां आपोवपा जाय आशिल्लें हें आपोवना आनी आतां सुद्दां हे PWDचे स्टाफ सुद्दां भायर आसा म्हणजे खंय तरी सगळे वेगळे तरेन वातावरण आसा म्हणजे खंय तरी सरकाराचो पयसो खंय तरी वायफळ गोश्टी कडेन वेस्ट जाता म्हणजे पळयल्यार कशें दारां सुद्दां पळयल्यार कळटा आनी हे गेटी सुद्दां पळयल्यार कळटा हे गेटी सुद्दां बाकीच्यो ओपन कशें आसा ते पळयल्यार कळटा म्हणजे खंय तरी सामान सुद्दां थंय पिशव्यो दिसतात ते सुद्दां ओपन कोणी व्हरोंक शकता प्लस थंय शीट सुद्दां आसा हे सगळे ओपन दारां आसा हे सगळें कळटा म्हणजे गव्हर्मेंटाची परिस्थिती कशी आसा ती कळटा आनी हे रस्त्याची परिस्थिती पळयात रस्त्यार कितलो हांगासर खड्डे आसात सगळे म्हणजे
ही आमची पणजेची सिटी आणि पळयल्यार सगळें चित्र सगळें वेगळें आसा. हांव सरकार दरबारान तरी सांगूंक सोदतां, नीज गोंयकारांक खंय तरी सांबाळात, एडमिनिस्ट्रेशनूय वेवस्थीत चलया. आज पर्यंत तुमी हें वेवस्थीत केल्लें ना, फक्त तुमी पेपरार उलयतात आनी मिडियार उलयतात. पूण नीज गोंयकारांक जावं जे आमचे कॉन्ट्रॅक्च्युअल स्टाफ आसात ते सुद्दां आज खंय तरी फिक्स जायना म्हणून आज खंय तरी थोड्याच पगारान खंय तरी काम करता. हें जावपाक जाय नाशिल्लें. स्टाफाकूय तांकां प्रमोट करात, जावं ज्यो बिल्डिंगी आसात ते पळयल्यार कळटा, दाराक कशे क्रॅक पडल्यात ते कळटा. हें जावपाक जायना. हें सगळें मेंटेनन्सानूय घाला. आनी पणजे सिटी, पणजेन तर चोरी जावपाक लागले जाल्यार इंटिरियर गोंयान कशी पोजिशन आसतलें. जर सेक्युरिटी ना, कांय ना. हांगा सगळ्याक CCTV कॅमेरा सगळें आसा, फुटेज आसा. आनी हें तर मेळना जाल्यार हे चोरी तर जाता जाल्यार ही लजेची गोश्ट शी आमकां दिसता. सो फुडें सिलेक्शन कडेन वयता. तुम्ही पळयलें आसतलें, आमी म्हणटा डबल इंजीन सरकार म्हणटा, कित्याक लोकांक दिसतलें गोंयकारांक जेन्ना डबल इंजीन जो गव्हर्मेंट आसा कितें तरी आदार जातलो म्हणून, प्रत्येक गोंयकाराक आदार जातलो म्हणून. पूण आमी जेन्ना पळयता जे गोंयांत तरी आतां हो जो गव्हर्मेंट आसा, जो करंट BJP सरकार फेल जाल्लें आसा, कांयच जायना. जेन्ना पळय विदेशांत जेन्ना असेंब्ली घातले जे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा गोंयभर, तांकां खंय तरी लास्ट एक 15, 20, 25 वर्सां काम करता गव्हर्मेंटा अंडर, की बाबा तांकां खंय तरी दिसतालें की बाबा आमच्या हाती कोण तरी उलयतले म्हणून. एक्चुली हे जो सरकार आसा तेणी असेंब्ली आवाज काडून तांकां कितें तरी न्याय दिवपाक जाय आशिल्लो. पण जेन्ना विदेशांत जेन्ना असेंब्ली हो क्वेश्चन रेज केलो की बाबा कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तांकां कन्फर्म करपाचें, जाल्यार आयज जो BJP गव्हर्मेंटान तेजेर रिजेक्ट केल्लें आसा, म्हणजे लोकांक कळपाक लागून. आनी म्हाका अशें दिसता आयज प्रत्येक कडेन ज्या पणजे बसून ह्या आतां स्टाफ आसा तितून बसून कॉन्ट्रॅक्ट आसतले. पूण म्हाका दिसता ते नियर बाय आसपाना. म्हाका दिसता खंय शिरोड्या, खंय काणकोण थंयच्यान येता आसतले पयसुल्यान. हेंचेर आयज गव्हर्मेंटान लक्ष दिवपाक जाय. जेन्ना एक 10,000 पेमेंट आसतलो, जेन्ना एक एग्जाम्पल दिवपाक सोदता शिरोडेच्यान किंवा फोंडेच्यान किंवा काणकोणच्यान जर ते येता जाल्यार तांकां येवपाक वचपाक तांकां 7-8 हजार एकाच वयतले, पेट्रोलाक वयतले. जाल्यार तांकां फॅमिली चलयतलो कसो. आयज प्रत्येक कडेन जे डिपार्टमेंटान चिंतपाक जाय, जे बाबा खंयचे कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा तांकां नियर बाय बाबा एक 10 किलोमिटर जावं तशें डिस्टन्सान तांकां घालपाक जाय. म्हाका दिसता हांगा बसून स्टाफा आसतले की बाबा हे खंयच्या पयसुल्या येता आसतले कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ आसा, हे खंय तरी सरकारान न्याय दिवपाक तांकां. जेन्ना जर 7-8 हजार पेट्रोलाक वयता जर तांकां मोडटा जाल्यार तांकां उरतलें कितें. आनी हो जो फेलियर आसा जो गव्हर्मेंट आसा, आमी म्हणटा ही पणजे सिटी, जर आयज जर पणजे सिटीन जर आयज गव्हर्मेंट हितून जर ऑफिशियल हितून जर चोरी जाता जाल्यार बाकी कडेन करपाक कितें. म्हणजे हो सगळो डिपार्टमेंट जो गव्हर्मेंट आसा, PWD जावं जे हे मिनिस्टर आसा, जो हो CM आसा, टोटली फेल. कित्याक जेन्ना आतां खुबशे क्वेश्चन रेज करता विदेश पळोवपाक, तेंचे कडेन आन्सर आसना. कित्याक वीथ प्रूफ आसता. विदेश जेन्ना उलयता तेन्ना वीथ प्रूफ आसता. जाल्यार तुमी एक्शन कित्याक घेना, फक्त सांगता. 1-4 म्हयन्यान 3 म्हयन्यान करता फक्त फोटिंगपणां. लोकांक चिंतपाक प्रत्येकानी लोकांची चिंतपाची गरज आसा. हेंचेर आमी सरकाराचेर विश्वास दवरलो, चोरी न्हू फाल्यां प्रत्येक घरां चोरी जातली, प्रत्येक घरां चोरी जातली. हे स्टाफ येता जे बायल मनीस आसा ते सेफ आसपाना. केन्ना तेंचे कितें अटॅक जातलो कितें जातलो म्हणून नेम ना. कित्याक ऑलरेडी जावपाक लागलें जे गोंयांत घडनातलें. कोण बायल मनीस वयता ताका बाबा कोण वयता ती सेफ ना. घरा कडेन आप ऑफिस गव्हर्मेंट हितूंतल्यान जेन्ना सुट्टा 5 ती पावतली घरा कडेन सेफ ना ती. सो हो जो गव्हर्मेंट आसा टोटली फेल जाल्ले आसा. सो आतां टायमूय पळयात जवळ जवळ 12:30 जाल्या. म्हणजे चोरी जर रातची जाली जावं सकाळी जाली सुद्दां जाल्यार आतां हो टायमार सुद्दां आज ते खंय एंट्री भितर मारून सगळें इन्व्हेस्टिगेशन कांय जाल्लें ना. म्हणल्यार कितले स्लो प्रशासन आसा तेवूय पळयात. तुम्ही भाऊन म्हणले तशें की चोरी जाल्ली केन्ना आनी आजून पर्यंत पोलीस येना. हेजेर एक डावट एक येता डायरेक्टली. येनूय हेजेर आन्सर दिवपाक जाय कित्याक ताका खबर आसा म्हणलें तेणें. पूण आजून पर्यंत पोलीस येना. जेन्ना हांव म्हणटा जो आयज आमचो CM आसा तेजे कडेन होम मिनिस्ट्री आसा, तेजे डिपार्टमेंट इतकेंच फालतू काय म्हणून, PWD एक्सपोज जाता आतां. जे टाउट्स आमी पळय दलाल आसा ते आमी टुरिजम हितून आसा ते दलाल आमी एक्सपोज केल्ले. PWDचे दलाल आमी रोखडेच हें करतले फुडें की जशें टेंडर घालता कशें हें करता आनी कित्याचेर हें काम करता ते. भितर तुमी पळयता वयर सारके पत्रे, भितर सारकी फेसिलिटी आमी गेल्ले हांगा भितर फेसिलिटी कांय ना तांकां. स्टाफाक लागून सामकें हें जावपाचें गरमेन आनी कितेंय जावंक शकता तांकां. हे गरमेच्या दिसांनी जाणटे स्टाफ आसता तांकांय त्रास जावपाक शकता. हेजेरूय आवाज उठोवपाक जाय. आनी हांगा मागता जर तुमी कंप्लेन करना, कंप्लेन करपाक वयची इतकी परिस्थिती कित्याक येता तेवूय कळना. जेन्ना 100 डायल आसा तुमची जर हेल्पलायन नंबर चलना की चलना खबर ना, पूण
100 डायल करून सुद्दां जर येना जाल्यार खबर ना कित्याक ते हितून 2-3 डिपार्टमेंट डायरेक्ट एक्सपोज जाता आनी हे सामकी असेंब्ली चालू आसतना जालां आनी हो सामान आसा ते आमच्या पयशांचे थंयच्यान ते सगळे केला ते ह्यो चोरी जावपा फाटल्यान कोण कोण कितें आसतलें हेजेर थरो इन्व्हेस्टिगेशन जावपा जाय आनी तो डायल करता तो बरें 100 आमी विचारुया तांकां विचारुया की हांगा खरेंच येयले काय तेंच्यांनी कंप्लेन करपाक वचपाक दिवप म्हणल्यार हो एक जोक आवडलोसो म्हाका दिसता डायरेक्ट काब्राल पळयता आसतलो काब्रालाक सांगता तुजे डिपार्टमेंटान चोरी जाल्यार फाल्यां तूं काय चोरून व्हरत तूं काय चोरून व्हरपाक शकता इतके जर फालतू हें आसा जाल्यार रस्त्याचे डांबर चोरले आतां पत्रे चोरता रस्तो चोरता खडी चोरता फोन लायला सांगून तेंच्यांनी कितें करता तो येता म्हणटा उलोवपाक सध्या आमी 100 डायल केल्लो आसा इन्फॉर्म करपा खातीर आपत्कालीन न्हू असो कळा हॅलो सर आमी पणजे आसा जे PWD डिव्हिजन 2 टोंकार आसा म्हणटा डिव्हिजन 2 हॅलो आयको येता हांगा टोंकार जे PWD डिव्हिजन 2 आसा न्हू थंय चोरी जाल्ली आसा ऑफिसान ना चोरी जाल्ली आसा चोरला हय PWD डिव्हिजन 4 आसा ते टोंकार 2 हॅलो दादा परत लायता दुसरे हेजे मोबायलार लायता ओके बरें स्पिकरात व्हरतो तुमकां खबर ना नेटवर्क सारको ना कशाला गेला रे पोलीस स्टेशनाला हॅलो पणजे पोलीस स्टेशन न्हय सर आमी टोंका करंजाळे PWD ऑफिस 3 डिव्हिजन 2 डिव्हिजन सब डिव्हिजन 3 आनी हांगा आमकां कळ्ळें की चोरी जाल्या PWD ऑफिसान दार बी ओपन केल्ल्या लॉक तशेंच आहा सो तुमकां कंप्लेन येयल्या डिपार्टमेंटांतल्यान ओके सो त्याच खातीर आमी फोन केल्लो आमी हांगाच आसा सो कोणूच पावूंक ना तेंचे ऑफिसरूय बी अशें सो 112 कॉल केल्लो 112 करूं न्हय बरें हवालदारान फोन घेतलेलो तुमी पळयलें की ते खंय कंप्लेन दिवपाक गेल्या आनी आतां तो सांगता कंप्लेन आजून पावना आतां म्हाका दिसता ते दोडा मार्गार गेला आसता एक वेळ आनी थंयच्यान कंप्लेन दिवन येतले 100 डायला आमी फोन करता घेता आनी हांगच्यान भितरल्यान कितें तरी भानगड आसपा जाय हितून हो आतां डावट सामको क्लियर जाता इतकी लायटली घेतात जाले म्हणल्यार तांकां पडलेलें ना कितें वयता कितें जाता जाल्यार आपत्कालीन सर आमी पणजेच्यान उलयता टोंका करंजाळे PWD ऑफिस सो हांगा चोरी जाल्या आमकां कळ्ळें म्हण आमी हांगा येयल्ले पळोवन सो दार ओपन आहा आनी लॉक तशेंच आहा हे PWD डिपार्टमेंटाचें ऑफिस हय तुमकां कंप्लेन आयल्या सकाळी म्हाजें राजेश रेडकर हय
हय टोंका करंजाळे ती सिवेज ऑफिस आहा न्हू सिवेज ट्रिटमेंटाच्या फाटल्यानूच कॉलनी आहा थंय. सर आमी ले मॅन पण आमी आतां एक मेळटा आनी ताका सांगता कंप्लेन करपा लागून भितर डिव्हिजन 2 तेंचे हें आसा पळय थंय चोरी जाल्या. ना घर न्ही गव्हर्मेंट बिल्डींग PWD काबरालाले. हय काबरालाले ऑफिस म्हणल्यार PWD काबराल ताजो मिनिस्टर तितून चोरी जाल्या डिव्हिजन 2. हय डिव्हिजन 2 टोंकार कारंजाळे टोंकार. ना आमी भितर वचना कोण वचना स्टाफ भायर आसा. आमी हांगा येयल्ले तेन्ना कळ्ळें आमकां चोरी जाल्या म्हणून. जेन्ना कोणूच फोन घेयना तुमकां फोन केलो आमी. पयलीं एक ट्राय केलो शेट्ये म्हणटा ताका तेणें फोन घेतलो पूण मागीर कोण तरी हांगा एसिस्टंट ही आसिस्ता ताका कॉल केलो तेणें कॉल घेवना म्हणून तुमकां फोन केलो डायरेक्ट. मेन डोर दारूच फोडला खिळी फोडल्या. तुम्ही हे न्ही हांगा लॉक फोडूंक ना लॉक तशें खिळी हे केल्या. आमी तांकां कंप्लेन करपा लायता तुमकां रीच सर. तेंच्यान कंप्लेन करूं जाल्यार मेजर मिस्टेक तेंची. ओके हय एज अ सिटीजन आमी कंप्लेन हें केला फक्त फोन केला तुमकां पूण तांकां सांगता आमी कंप्लेन करपाक. ओके इन कंप्लेन वचपा जाय आशिल्ली खरी. ओके बरें तुमी आयकलें आतां आमी थंय या फुडें. आनी इतको हो बेजबाबदारपणाचे तेंची इंजिनियरूय बेजबाबदार तेवूय बेजबाबदार. फक्त म्हाका दिसता पगाराचेर म्हणून आसा काय कित्याचेर आसा खबर ना कितें मेळटा म्हणून कांय पडलेलें ना तांकां. आमी तांकां मेळया वचोन डायरेक्टली कोण आसा तो आतां सद्याक कोण आसा गावडे आसा न्ही तो शेट्येक कॉल केल्लो तो लिवेर आसा. आमी वचोन हें करता ताका मेळटा आनी तुमकां फुडलें हें करता. आतां बेश्टो हांव फोन केल्लो एज हें म्हणून.